आमी सद्या आसात ती म्हणल्यार सांतनी हांगासर जो रोड मधुबना कडेन वयता ते रोडाचेर आमी आसा आणि हे जे झाड तुमकां दिश्टी पडटा ते म्हटल्यार गांजाचे झाड जावन आसा आणि फाटले 2 दीस जाले हांगासर म्हणजे पणजे एरियेनूच म्हणजे काकुलो मॉला कडेन सेम हे अशेंच सेम टू सेम हेच म्हणजे जे गार्डनिंग केलेले आसा तातूनच एक गांजाचे झाड सापडलेले आणि एंटी नार्कोटिक्स जे आसा तांच्यांनी येवन म्हणजे ते म्हणजे पळोवन तेका म्हणजे तेजे इन्स्पेक्शन करून ताका म्हणजे ते झाड जे आसा ते आपल्या ताब्यात घेतलेले जाल्यार आतां परत एकदा जर आमी पळयले जाल्यार स्मार्ट सिटीच्या या गार्डनिंग जे आसा बारीकशे ते गार्डनान परत एक गांजाचे झाड जे आसा ते आमकां पळोवपाक मेळटा जाल्यार हे म्हणजे गांजाची झाडां आतां खंय तरी म्हणजे गार्डनिंग आसा त्या गार्डनिंगान सुद्दां मेळपाक लागली जाल्यार म्हणजे हे जे सीड्स आसा ते कोण उडयता आणि ही गांजाची झाडां म्हणजे पणजे एरियेन जाता कशी असो प्रश्न पडटा गोमंतक टी खातीर हांव वर्षा.